तुमकां एक सांगूंक सोदता की हो सरकार आसा तेणी खंयच्या इव्हेंटाचेर आनी खंय करप्शन करूंक ना अशें ना. तेंच्यांनी तुम्ही पळयलां आसतलें योगा डेचेर करप्शन केलें. योगा एक आमकां देण आसा आमच्या पुर्वजांनी दिल्ली. आयज सेठ पतंजली, सेठ वशिष्ठ, सेठ व्यास आनी स्वामी विवेकानंद बी चिंतीत पडलो आसतलो की बाबा योगा ही लोकांक आमी फ्री देण दिल्ली आनी ह्या तेंच्या नांवाचेर तेंच्यांनी कमर्शियल केला आनी ते चिंतीत जाले आसतले. तेंच्यांनी सरकार तुमच्या दारीचेर वचून लोकांक कितें दिलें? लोकांक कांय दिवंक ना. त्या नांवाचेर हेंच्यांनी थंयसर सुद्दां पयशे एक्सपेंडिचर आनी करप्शन केलें. चिखल कालो हो नॅचरल चिखल कालो केन्ना जाता जेन्ना रेन पावस येयलो आनी चिखल कालो सेलिब्रेशन एन्सिस्टर सेलिब्रेशन थंयसरूय तेंच्यांनी पयशे काडले. जाल्यार आयज आनी एक तेंचें करप्शन हांव एक्सपोज करपाक आयिल्लो आसा आनी ते म्हणजे तेंच्यांनी समर फीस्ट 2026 ऑन 25th and 26th हांवें तेचेर एक डिटेल अंडर ITI इन्फॉर्मेशन घेतलेलें आसा ती तुमकां हांव एक्सपोज करता आनी तुमकां तुमच्या नदरेन हाडटा. द बजेट एंड एक्सपेंडिचर डिटेल दिला तेंच्यांनी 2.53 crore आनी प्लस GST आमी 253 धरया. मागीर तेचेर आमी मागलें की सोर्सेस ऑफ फंडिंग ऑफ स्पॉन्सरशीप एंड अदर्स. सोर्सेस ऑफ फंडिंग तेंच्यान DTDC म्हणून सांगलेलें. परमिशन अप्रुवलाचेर तेंच्यान डिटेल तुमकां सांगता. आणि कंडिशन इम्पोज बाय दिस ऑथॉरिटी तेंच्यान सांगलें नो सेपरेट कंडिशन विल बी इम्पोज. जाल्यार आमी मागलेलें की डॉक्युमेंट ऑर रिपोर्ट justifying the event in terms of tourism and public benefit, tourism promotion and public benefit. तेंच्यान हेचेर बरयला no information available. Expected footfall and economic impact assessment if any. तेचेर तेंच्यान बरयला no information available. इन्शुरन्स तेंच्यानी केलें म्हणटा. बाकी सेफ्टी मेजर आपूण तेंच्यानी केलें म्हणटा. ड्युरेशन वर्सेस एक्सपेंडिचर justification मागलेलें. ते म्हणटा no information available. Any internal loads or approval justifying expenditure for safety and drone operations, no information. जाल्यार हो गव्हर्नमेंट जेन्ना जेन्ना आपल्याक जाय ते आपले जाय ते तशें करीत वयता. जाल्यार तेंच्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हायरमेंट एंड क्लायमेट चेंजीस परमिशन मागलेलें. पण परमिशन तेंच्यांनी केन्ना घेवप आसता आनी केन्ना तेंच्यांनी सावंड मेजर करप तेच्या पयलीं तेंच्यांनी अपलोड केलें म्हणून तेंच्यांनी तेका एक हें दिल्लें आसा परमिशन. एट द सेम टायम मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन मागलेलें परमिशन तेंच्यांनी वेरियस कंडिशन घालून तेका दिल्या. आनी द ऑफिस ऑफ द सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट मडगांव तेंच्यांनी वेरियस कंडिशन घातलेल्या. एप्लिकंट शूड ओबे द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स स्ट्रिक्टली म्हटलेलें सावंड पोल्युशनाचेर. पण म्हाका दिसता तेचेर काय तेंच्यांनी करूंक ना, तेचेर काय मेजर्स करूंक ना तेंच्यांनी. द एप्लिकंट शूड ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम कन्सर्न ऑथॉरिटी ओनर फॉर यूज ऑफ रेव्हेन्यू शॅल नेसेसरी परमिशन फॉर लोकल बॉडीज एंड ऑथॉरिटी तेंचे फॉर्मेलिटी काय. जाल्यार हांव तुमच्या नजरेन हाडूंक सोदता की एक प्रायव्हेट पार्टी मुरमुगांवान एक अभंग रिपोज म्हणून एक प्रोग्राम हाडूंक सोदताले आनी इट वॉज कॉस्टिंग सम 15 lakhs तेचेर बजेट आसलें तेंचें. जाल्यार त्या सेम प्लेसीचेर करूंक सोदताले रोज सल्कर गांवांत सडा एरियान. जाल्यार गव्हर्नमेंट मशिनरीन पुलिसीन आनी कलेक्टरान तेका परमिशन दिवना आनी एक्सक्यूज कितें सांगलें की थिंगासर ट्राफीक वायलेशन जातलें, ट्राफीक कंजेशन जातलें, सावंड पोल्युशन जातलें, पब्लीक इश्यू जातले म्हणून तेका परमिशन दिवना. आनी हो येदो व्हडलो इव्हेंट तेंच्यांनी केलो थंय जाल्यार तेन्ना तेंकां काय सावंड पोल्युशन आनी पब्लीक ट्राफीक कंजेशन काय जावना. जाल्यार आमी कितें मागता की द एक्सपेंडिचर अवॉर्डेड इज अ लम्प सम कॉन्ट्रॅक्ट without providing detailed breakup of the major expenses like artists तेंका कितले ड्रोन शो कितले पयशे वयतले, पब्लिसिटी आनी स्टेजी कितले वयतले. आनी सिंगल टेंडर तेंच्यांनी केला आनी पार्टी आसा एडवर्टायझिंग असोसिएट आनी तेंचे अर्नेस्ट मनी कितें तरी घेतल्यात. अर्नेस्ट डेपोजीट बी कांय ना भितर. ओन्ली तेंच्यांनी 4,000 कितें तरी घेतल्या. ओवरऑल 4,000 फॉर फेस्टिवलाचे टेंडर प्रोसेस करताले 4,000. म्हणजे टेंडर कोणाक वयता तेचें नांव ना, रजिस्ट्रेशन काय ना, तेचे अर्नेस्ट मनी तेचे काय ना, बाबा तेचे बॅकग्राऊंड कितें तेचे बद्दल डिटेल काय दिले ना. जाल्यार हो एक्चुअली प्रोग्राम तेंच्यांनी अप्रुवल केल्लो
बार्देस, पिलन बार्देस, सुटेबल व्हॅल्यू 18 and 19 एप्रिल 2026 हांगासर तेंचे हे आसा आणि हो तेंच्यानी अवॉर्ड केला आणि DTTC तेंच्या डायरेक्टरान तांकां लेटर दिला की तू 25 आणि 26 तारखे हांगासर आमच्या मनगांवान 26 आणि 27 तारखेक मनगांवान करचे म्हणून. जाल्यार म्हाका एक सांगपाक दिसता की बाबा प्रोसिजर कितें फॉलो केलो तुमी, शिफ्टिंग ऑफ डेट, शिफ्टिंग ऑफ व्हेन्यू, तर तुमच्याकडे प्रोसिजर ना, तितून नोट्स ना, काय इन्फॉर्मेशन ना. जाल्यार हे पळय एक लेटर दिला तितून एक्चुअली कितें दिले कुलदीप मॅनेजिंग डायरेक्टरान एडवर्टाइजमेंट असोसिएशन की ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंट ऑफ द गोवा समर फेस्टिवल्स ऍट पिलेन बार्देस गोवा एंड अदर सुटेबल काइंड ऑफ एप्रिल. जाल्यार हिंगासर तेंच्यांनी प्रोसिजर फॉलो करूंक ना. तेंच्यांनी आपल्याक जाय तशें टेंडर करता तोय प्रोसिजर ना. बाबा शिफ्टिंग ऑफ व्हेन्यू तेचेर काय करना. आमकां मुरगांव एक एमएलए बरो मेळ्ळा तो संकल्प बामणकर, तो काही जायना जाल्यार हांगा यो म्हणटा तो घाल, तुमचे कडेन थंय जायना हांगा आमच्याचेर घाला, आपूण करपाक रेडी आहा. तुम्ही पयले आसतले ती रेस फोर म्हणून केल्ली, थंयसर केल्ली घातली लोकांनी पब्लिकांनी ऑब्जेक्शन हाडले, एज्युटेशन झाले, त्याच्या नंतर चीफ मिनिस्टर स्वतः इन्स्पेक्शन येयलें ते कॅन्सल केली. पण थिंगा जे कॉन्ट्रॅक्टरान आनी बाकीची नाशाडूड केल्ली आसा थंय, हिंगासरले फुटपाथ मोडलेली आसा, हिंगासरली गटर मोडलेली आसा, जाल्यार आयज तिका ट्राफीक इश्यू जाता, एक्सपेन्सीस इतले गेले ते एक्सपेन्सीचो हिशोब ना. जाल्यार आमी गव्हर्नमेंटाक कितें म्हणटा की आमच्या मुरमुगांवान खुबशे इश्यूज आसा. आमच्या मुरमुगांवान आतां उदकाचो इश्यू आसा. आतां वॉटर टँक बांदता पडटा, वॉटर टँक इज नॉट ए सफिशियंट सोल्युशन. रिजर्वर आसा पण सप्लाय थंय तितले जायना. आमचे लोक हांगा 60 MLDच्या वयर उदक जाय, पण सप्लाय थंय 40-42 जाता. अपग्रेडेशन ऑफ पायपलायन सप्लाय जाय थंय. हे पयशे हेंच्यांनी हांगासर मोडल्या एक 2.53 crores. जाल्यार आमी मागता की हे त्या पायपलायन न्यू घालपा खातीर अपग्रेडेशन घाल मोडून काडले. आमकां सेवेजचो इश्यू आसा. थंयसर आमची 20 वर्सां पयलीं ती 25 वर्सां पयलींची सेवेज थंय पायपलायन आहा आनी सेवेजेचे ते स्टेशन आहा पंपींग ते अपग्रेड करपाची गरज आहा. तुम्ही कालूच इश्यू पयले आसतले तिका ओवरफ्लो जाता, सेवेज कंटिन्यू ओवरफ्लो जाता. जाल्यार नवे बांदप तेच्या पयलीं न्यू पायपलायन घालप, अपग्रेडेशन करपाची गरज आहा. आमकां ते एंटरटेनमेंट करपाक नाका लोकांक. ते आमच्या मुरगांवच्या लोकांक उदकाची गरज आहा, बेसीक निड्स गरज आहा, एम्प्लॉयमेंट जाय आमकां. जाल्यार तुम्ही गव्हर्नमेंटाचे टॅक्स पेयराचे पयशे तुम्ही अननेसेसरी मोडीत आहा. आता 15 लाखाच्या भितर एक्चुअली इव्हेंट जाता पण तेंच्यानी 2.53 crores आणि बाकीचे एक्सपेन्सीस तेंच्यांनी घालून आसतले ते कळना. सेम हे दाबोळी तसोच प्रोग्राम केला आणि दाबोळी एक दीस केला, दुसऱ्या दीस प्रोग्रामाक पावस पडलो म्हणून तिसरे दीस केला. तो एक्सपेन्सीस तुम्ही डबल द्या. म्हणजे पैसे कोणाचे? हे आमचे टॅक्स पेयराचे पैसे. तुम्ही इन्कम टॅक्स घेता, तुम्ही सेल टॅक्स घेता, GST घेता, वॅट घेता. आमच्या लोकांक हेंच्यांनी खंय सोडूंक ना. गव्हर्नमेंटान सगळ्याकडे घेता, खावपाक पिवपाक सगळ्याकडे टॅक्स घेता. खाली एकूच टॅक्स उरला तेंचो. म्हाका दिसता हे जे आमी ब्रीज करता तेकाय टॅक्स लायतले गव्हर्नमेंट. ह्या गव्हर्नमेंटाची परिस्थिती आज खंय पावल्या ती. आज गव्हर्नमेंटाने लोकांक काबार केले, लोकांचो लेजर टायम, लोकांक पेशंट लोकांक म्हणून दिल्ले ना, लोकांक न्हीद पडना, लोकांक जॉब ना, काम ना, धंदो ना, काय ना, वयता ते लोकांक स्वतःचे काम करताय गव्हर्नमेंट. जाल्यार आमचें कितें म्हणणें आहा की जी एक्सपेंडिचर तुम्ही लमसम कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्याचे डिटेल ब्रेकअप तुम्ही करना आसता जाल्यार आमकां तेचे डिटेल ब्रेकअप दिवपाचे. फुटबॉल इकॉनॉमिकल असेसमेंट केला त्याचे आमकां ब्रेकअप दिवपाचे. जाल्यार तुम्ही ज्या प्रमाणे जे एक्सपेन्सीस केला इंटरनल अप्रुवल एंड जस्टिफिकेशन जाय आमकां ते फायनान्शियल आमकां जाय. व्हॅल्यू ऑफ टॅक्सपेयर मनी इन्शुअर्ड केल्ले आसता ते तुम्ही खंय केल्ले आसा. गव्हर्नमेंट एक रिणान पडलेलो आसा. जो मनीस नवो कोण भुरगे जन्माक येताना ते लाखांनी रीण घेवन येयल्ले आसता आनी गव्हर्नमेंटाचे लोड आनी गव्हर्नमेंटाचे कितलेशेच लोनाचे प्रॉब्लेम जावपाचे आहा. जाल्यार आमी कितें मागता, आमी डिमांड करता आनी पीपल ऑफ मुरमुगांव डिजर्व ट्रान्सपरन्सी. पब्लीक मनी कॅनॉट बी स्पेड विदाउट द प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड डॉक्युमेंटेशन. जाल्यार पब्लिकेशन ऑफ द कंप्लीट आयटम ऑफ एक्सपेंडिचर आमकां दिवपाची गरज आहा. रिलीज ऑफ बिल्स, invoices and payment records, an independent audit of summer festival expenditure, and public explanation from TTDC regarding the missing records of reflected in the RTI reply. RTI reply is that record section. So 2.53 crores summer festival RTI raises question on transparency and accountability, and amka asking transparency, complete disclosure and independent examination of the expenditure. The authority should answer this question. There are amka unnecessary जे expenses करता
टॅक्स पेयराचे मध्ये पैशांचे ते बंद करचे गव्हर्नमेंट आणि डेव्हलपमेंटान हाजेर करचे जाल्यार आमच्या मुरगांवान कितलेशेच इश्यू आसा. आमच्या मुरगांवान हांव तुमकां दाखयता एक पयलींच्या आमदारान मिलिंद नायक आहलो तेणी तो मिनिस्टर आहलो तेणी एक ते मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदलेले आणि मार्केट कॉम्प्लेक्सान 7 करोड रुपीज गेल्या आणि ते चालू जावन इलेक्ट्रिसिटी ना ताका सेवेज कनेक्शन ना. म्युन्सिपाल्टी ज्या म्युन्सिपाल्टी कडेन आयज पगार दिवपाक पयशे ना त्या म्युन्सिपाल्टीन 1 करोडा वयर कितें पयशे म्हणले ते बाकीचे करपाक ना. आतां ते पेंटींग बी करून घेता परत थंयसर मार्केटाक काय व्हॅल्यू ना थंयसर काय रेवन्यू येना जाल्यार गव्हर्नमेंटान असाइनमेंट नसताना जी डिटेल स्ट्रॅटेजी असताना प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाडटा आणि काम करता गव्हर्नमेंटाचे पयशे वेस्ट जाता. एट द सेम टाइम ते 8 करोड वयर तेंचे स्विमींग पूल बांदलेले पयलींच्या मिनिस्टरांनी आणि स्विमींग पूलाची हालत कितें आहा पळय स्विमींग पूलान ते कोण जाता बर्ड्स जाता सीजन जाता स्विमींग लोकांक ना. आयज मुरगांवच्या लोकांक डिप्रायव्ह केला मुरगांवचे यूथ स्विमींग पूल मागता ते स्विमींग पूल ना जाल्यार आमी मागता बाबा तुम्ही हो पयशे थंय मोडटा ते अपग्रेडेशनाक कित्याक पडना. सेवेज कनेक्शन अपग्रेडेशन करा तुम्ही उदकाचें अपग्रेडेशन करा. आयज उदकाक लोकांक उदक येना 2-3 4 दीस लोक रडटा ते सकाळी येयले सांजचे उदक ना. मार्केटाक जे इन्कम जावन लोकांक फॅसिलिटी ते करा तुम्ही. एट द सेम टाइम तेजो प्रोग्राम केलो तो सेक्टर ग्राउंड तोय केलो म्हणटा तितून कितलेशेच पयशे मोडलेले. आयज ती परिस्थिती पळय कितें आसा थंय अपग्रेडेशन करा. आमी एमकेटी फंडांतल्यान थंय करपाक गेले ग्राउंड जाल्यार आमकां तुमकां गव्हर्नमेंट करता म्हणून जाल्यार गव्हर्नमेंट जो हांगासर लुटमार करता अननेसेसरी एक्सपेन्सीस करता प्रूफ आसा. 2.53 crores अवर आमचे मनीस तुमचे मनीस लोक टॅक्स पेयराचे पयशे आयज तुमी वेस्ट करता. गव्हर्नमेंट कितें करूंक सोदता जाल्यार हांव मागता हेचेर आमकां डिटेल पब्लीक इन्क्वायरी जावची आणि जे भाशेन मागला त्या प्रमाणे आमकां हेंच्यांनी दिवचे. आणि गव्हर्नमेंटाक अपील करता की अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करचे न्हू. आतां रिजर्वर वाडटा तुम्ही वॉटर टँक बांदता पूण उदक सप्लाय ना टँक बांदून फायदो कितें आहा जाल्यार गव्हर्नमेंटाचे पयशे एक्सपेन्सीस करनाका. तुम्ही डिटेल स्टडी करा तेचेर असेसमेंट करा लॉजिस्टीक पळय आणि एक्सपेन्सीस करता ते आमचे पयशे आमचे तुमचे पयशे सगळ्यांचे. आयज आमकां खंय गव्हर्नमेंट करना जाल्यार ते पयशे वाचया. आणि जशें म्हणटा की यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानो भवति भावक अभ्युत्थानम् अधर्मश्च तदात्मानं विजानः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे. जेन्ना जेन्ना अत्याचार जातलो जेन्ना जेन्ना हे दुष्ट लोक जातले तेन्ना क्रिस्तान सांगला की आपण येतलो आणि ह्या अत्याचारान भूल शिकवलं पण त्याच्या पयलीं तो आपले लोक धरता त्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जाता. म्हणून आयज जे सगळे एक्टिव्हिस्ट आणि आम्ही जे लोक आसा ते कृष्णाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कशे आम्ही गव्हर्नमेंट ते सगळ्यांचे तुमकां दाखयता एक्सपोज करता. आणि दुसरी गोष्ट सांगता की एक नेपोलियन म्हटलेले आहे द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द व्हायलन्स ऑफ द बॅड पीपल बट बिकॉज ऑफ द सायलेन्स ऑफ द गुड पीपल. म्हणून हांव लोकांकडे मागता की लोकांनी एव्हरी सिटीजन मस्ट रायज अप. आयज कितें चलता तेचेर क्वेश्चन करपाची गरज आहा. आयज तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे एम्प्लॉयमेंट तुमची सेक्युरिटी पळोवपाची गरज आहा. आयज तुमी पळयला आसतलो काल एकलो भुरगो इस्कॉलान आमच्या मुरगांवचो कॉलेजीतलो भुरगो ट्रॅकिंगेक गेलो पण तेची सेक्युरिटी ना तेची इन्शुरन्स हांव गव्हर्नमेंटाक मागता इस्कॉलांनी सेक्युरिटी दिवंक जाय तेची इन्शुरन्स दिवंक जाय. तेन्ना एक मदीं एक भुरगे ते हॉकी खेळटाना ते एक्सपायर जाले गव्हर्नमेंटान तेचेर कितें केलें म्हणून तेचेर इन्क्वायरी करूंक जाय. प्रिन्सिपल अँड टीचर अँड असोसिएशन ऑफ द चेअरमॅन ऑफ द स्कूलान हे असले कितें इव्हेंट करता जाल्यार तेची इन्शुरन्स करूंक जाय. आणि जे आयज कितें एक्सिडंट जाला तेका ते इन्शुरन्स भरपाई दिवपाची गरज आहा. तेचेर डिटेल इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. जाल्यार ह्या गव्हर्नमेंट जे कितें चलयला लॉ अँड ऑर्डर आनी कितें चलयला एक्सपेंडिचर अननेसेसरी हेचेर हांव निशेध करता. आणि आयचे प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही आयले आणि हांवें कितें सांगलें तें आयकल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं. पहले तुमी कंप्लेंट कितें केल्ली आसा तेचेर ह्या जी तुम्ही म्हणता पळय जीटीडीसीचो ह्या प्रोग्राम केला पळय जीटीडीसीचो ताचेर कितें कंप्लेंट फायल केल्या काय ही फक्त प्रेस कॉन्फरन्स आमी हे मागल्या सगळ्यांक आसा. आता आम्ही एक्सपोज केला आणि त्याच्या नंतर आम्ही कंप्लेंट करतो. यात अपील केले तुम्ही परत सेकंड अपील बीन केला फर्स्ट अपील सेकंड फर्स्ट केली सेकंड आम्ही वयता आता पण त्याच्या पयलीं म्हणजे प्रेसाक एड्रेस केली पण अजून कंप्लेंट करू ना तुम्ही कंप्लेंट करपाचे आम्ही मिळून करपाचे आम्ही डिसिजन झाला दिसा स्कॅम हा करतो स्कॅमाक करूं नाही स्कॅम हा दिसता तुका तुका दिसता स्कॅम इरेग्युलरिटीज कळना पळय मरे हांगासर डिटेल मरे स्कॅम आहे दिसता तुमकां इरेग्युलरिटीज इट लुक्स टू बी सी 2.53 इव्हेंट रेम करप तेंच्यानी इतले पयशे आयज परिस्थिती काय पळय मरे गव्हर्नमेंटा कडेन पयशे खंय एक 15 लाखान 10 लाखान ते कोण आयटी सेक्टरात इतले पयशे घेता 2.53 नॉट ए जोक. आणि कितें ते इकॉनॉमिक बेनिफीट जाला तिका प्रमोशन टुरिझम कितें जाला आयज मुरगांव वचून पळय कोल खाता लोक ते लोक रडटा ते
आणि त्या जाग्याचेर तुम्ही ते फेस्टिवल करता हो इव्हेंट करता आणि इतले पयशे खाताले आमचे पयशे मरे बोलतातले आज जेवण काढ लोकांची परिस्थिती पळय जॉब ना रे एम्प्लॉयमेंट ना सिक्युरिटी ना लॉ अँड ऑर्डर पळय खंय पावल्या सो अपग्रेडेशन ऑफ वॉट वी रिक्वायर देयर उदकाचे प्रॉब्लेम आहा ते अपग्रेड करा मरे सेवेजेचे अपग्रेड करा आता आनी दाखयले तिगासरचे ग्राउंड अपग्रेड करा हे स्विमिंग पूल अपग्रेड करा लोकांक फॅसिलिटी दिया मरे ते मेळना मरे So this is 2.53 plus GST and money like this it arise a doubt in this you can find out. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.